सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही आमचे गेले यूट्यूब चॅनल दाखवून विनायकिणी आईची स्पेशल पणसा सुकी करतास पावसाळीन तो आमगेल मोमम्म अनम्म सकड जोर पावस येताना सल्ला घालो हलळाले पुणसू लाय कोरनो अशें आमी उद्रानो ताजे बिक्कंड जवो चूरपार शिरवळ बोड म्हणून म्हणटा ती रुवळ कुडको ते पुरा घालनो एक नमनेचे गुज्जो करता ती गुज्जो ऑलरेडी किणीस वस्री यूट्यूब चॅनल तुम्ही कन्नड वर्शनार आसा म्हगेल अम्मान केलेली रेसिपी येत हांव आम्ही आमचे गेल चॅनल हांव रब्बयली तेका म्हणून मस्जन म्हणटा आसा ती ताजे खातीर ओपास हांव एक्टीव करचे खातीर हांगा हांव आमचे गेल्यान व्हिडिओ करूं स्टार्ट केला ओपास. ओके आजी आईची स्पेशल पणसा सुके पावसाळी स्पेशल एक वाटी पुन्हा उन्हा पॅज असल्यारी तूप मीठ घालचे सायडा हें सुक्की दवरचे टॉप जाता जेवणाक. ओके आतां रेसिपी स्टार्ट करया. फस्ट हांव हें उद्रान दवरलेलें पणसू आनी हांव म्हणल्यार बरी बिक्कंड आसा थोड्याची तशी बिक्कंड समेत घालका भारी लाय जाता हें सुकें. अशी आमी होड एक कायलेंतूय घालून हें करून सुकी करी येता जाल्यार हांव हांगा कुकरा करता आसा हाका रुची ताका मीठ घालता आसा तशीच एक थोडे उद्दा घाल न्हू एक विजील पावता 2 विजील जाल्यार काडी येता बिक्कंड थोडे शिजका न्हू ताजे खातीर आतां उद्दा घाल न्हू थोडे वेळू गॅसार दवरया एक खतखत येवो मागीर आमी लिड्डाक घाल न्हू विजील काडया ते दोळते एक खतखत येवोतय मुच्चूत नाका कुकरा दंकणे दंपुचे ऑलमोस्ट किणीस वसरी यूट्यूब चॅनल पळयतल्यांक गोत्त आसता केन्नाय म्हणटा आसता. आतां फस्ट मसालाक हांगा एक सान कायलेन तूं 1 चमचे नारळ तेल घालून 1 चमचे उडदा दाळी 2 चमचे कोत्तंबरी घाल न्हू चिके तांबडे भजीत आसा तशी ताका एक चूर करबेव आनी चूर हळदी पिट्टी घालून भजीत आसा उडीद कोथंबर मात्र भजून घेवयता हरू करबेव घाले येता तशें कांय ना भजून घाल्यार पोरंबोळ जाता. आतां हें घर पळयला एक खतखत येता आसा ते खतखत येयले ते नंतर आमी केन्नाय कुकरा दंकणे मुच्चून विजील घालतरी पटापटा विजील येता. आतां मसलाक हांगा हांव एक नारळा सोयी थोडे चिंचाम एक सान कुडको बरी गोड्डा कुडको तशीच एक 10-12 हांगा गांवची मिरसांग भज्जिली तशी एक 10-15 गाटी मिरसांग भज्जिली हें मागीर घेतला आनी अशें भज्जून दवरलेले उडीद कोथंबर आसना आमी तें पुरो मागीर घालचें. फस्ट आतां मिक्सी जाराक मिरसांग गोड चिंचाम घालला मागीर हांव सोय घाल न्हू एक पंता खरखरी मसालो वांटून हाडटा थोडे उद्दा घाल न्हू मागीर हांव हें ॲड करता सांगात आमी भजून दवरलेले उडीद कोथंबरी करबेव हळदी पिट्टी हें इतली घाल न्हू ओपास मस्त खरें न्ही मस्त ल्हान न्ही मिडियम चिकेची तितले केल्यार पुरो मासोल रेडी जाता सुपर जाल्यार मासोल बार लायक पोरंबोळ येता आसा तशी आतां एक पण्णा दवरया मासोल रेडी जाला आतां एक कायलेन तूं एक 2-3 चमचे बरी नारळेल तेल तुम्ही ससम करबेवे पण्ण घाले येता हांव हांगा लसूण दडानो एक कंद लसूण दडानो पण्ण घालता लसणेचे बार लायजत सुके येता तशी लसूण चिके तांबडे भज्जूका मात्र पण्णाके मागीर आमी कुकर शिजन दवरलेले हें पुरा सान फ्लेमार दवर न्हू दूर रब्बून घालती ना जाल्यार तोंडा पुरा उसळटा जागृती तशें हांव न्हू आतां ते पण्णान तूं पुरा एक घालून लायकोन मिक्स करतास लायक सिदला घर हो बिक्कंड पुरा पळयतना आश करतास न्हू सुपर जाला. आतां आमी वांटून दवरलेले मासोल रेडी आसा न्हू कशीची हें घाल न्हू बरसून लायक एक खतखत काडल्यार हुना पणसा सुके म्हणून म्हणी येता कडगे सुके म्हणटा ती जाल्यार कडगे सुके म्हळ्यार टेंडर जॅक फ्रूट आमी सनसन कडगी टायमार स्टार्टिंगार करतात तसं जाल्यार कडगे चक्को कडगे सुके पुरो सकड हें पणसा गुज्जोय करता ती लसूण घाल न्हू ते तुमी कन्नडान तूं अम्मान केल्ले रेसिपी पळयत किणीस वासरे यूट्यूब चॅनलान तूं. आतां पणसा सुके रेडी जाला सूपर जाल्यार पणसा सुके कसं चीजी आसा अशें करतना सुके सुपर जाल्यार सुकी पळय ते काडतना लायक चीजी येता लायक एक वाटी पॅज की नाजाल्यार हुना शिताक दळीत आनी हे सुकेस का टॉप जाता. तुमकां हे व्हिडिओ खंडित इश्ट जाल्यार लायक करा ती तशीच आमी आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा ती तशी तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्स पूरा जनाक ह्या व्हिडिओ लिंक पेटाय ती नेक्स्ट अनेक ओप्पास लायक व्हिडिओ ओटो ओपास मेळटा. थँक्यू टेक केअर सपोर्ट केलेल्या प्रति एकल्यांकय मस्त धन्यवाद सांगता सर थँक्यू टेक केअर.